नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक महामगाचे वकार सगळ्यांक बरी दोन पारावडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। बागा हडफडे 2 शॉपांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशाविरोधी घोषणा बरयल्ल्यान निर्माण जाल्ले तणावाचे वातावरण। कळंगूट हणजुना पुलिसांनी दोगांक केले अटक। एलईडी बोर्डूय उडयले बंद। आमच्यातल्या कांय जाणांक गोंयांत येवन जाले 100 वर्सां। आमकां आरजेपीची तिकेट दिता काय म्हणून सिद्धण्णान मनोजाक केला प्रश्न। मनोज मुख्यमंत्री जावंक शकता, सिद्धण्णान मनोजाक दिली परतून जाप। फातोर्डा चोरांनी फोडलो बंगलो। बंगल्यांतले सुमार 8.6 लाख रुपया मोलाच्या मोलादीक वस्तूंचेर केलो हात साफ। पुलीस करतात फुडलो तपास। मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंटकार आनी टँकरा मदीं भिरांकूळ अपघात। अपघातात दोगांक जाग्यारूच आयले मरण। कारचो जालो चुरो। टँकर चालकाक पुलिशेन घेतलो ताब्यात। पिण्यां खून प्रकरणात आनीक दोगांक अटक। खुनाच्या 4 दिसां उपरांत पुलिशेक आयले शरण। पुलीस आशिल्ले दुबावितांच्या मागार। आणि पोगो ना जाल्यार युती ना तत्वाकडेन तडजोड करून युती ना मान्य। फक्त भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर करचे नात युती, सांगता आरजेपीचो मुखेली मनोज परब। आता खबरो विस्तारान। बागा आनी हडफडे वाठारांतल्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डाचेर देशाविरोधी घोषणा बरयल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। तशेंच ह्या आस्थापनांच्या धन्या आड पुलिशेंत कागाळ लेगीत दाखल केली। पुलिसांनी सध्या दोगांक अटक केल्या। ते भायर एलईडी बोर्ड लेगीत बंद उडयल्यात। पळयात पुराय बातमी। बागा आनी हडफडे वाठारांत मंगळारा राती बरोच बोवाळ जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या दोनूय वाठारांतल्यान 2 आस्थापनाच्या एलईडी बोर्डाचेर देशविरोधी घोषणा बरयल्ले दिशिल्ल्यान थळावे खुबळ्ळे। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कळंगूट आनी अंजुना पुलिसांनी संबंधीत दुकानां चलोवपी सगळ्या व्यक्तींक ताब्यात घेतले आनी एलईडी बोर्ड बंद केले। कळंगूटाच्या थळाव्यांनी कळंगूट पुलीस स्टेशनांतल्या पुलीस निरीक्षका कडेन लेखी कागाळ दाखल करून ह्या वाठारांत परत परत देशविरोधी घोषणा दाखयतात अशेंय थळाव्यांनी नदरेक हाडले। ह्या प्रकरणा संदर्भात दोनूय पुलीस स्टेशनांनी एफआयआर नोंद केल्यात। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। या शॉपान वायन स्टोरान इंच्यानी भायर एक हे लायला एलईडी लायल्या तेचेर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून आहा आणि त्याचो लोगो आहा पाकिस्तानाचो। ह्या भुरग्यांनी येवन तांकां सांगले अरे क्या लगाया तुमने, तांकां सांगले यांनी बंद कर म्हणून। वो दाढ़ी वाला तांकां सांगता नहीं करता। मैंने ये बोला कि पहले देखता हूँ क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने देखा, आपने ऐसा नहीं बोला। फिर मैंने इनको बोला नहीं बंद करता बोला। फिर मैंने इनको ये बोला ये हैक हुआ है, ठीक है, हैक हुआ है। क्या है उसमें, हैक का क्या है उसमें? तुमको मालूम था तो बंद क्यों नहीं किया पहला? तेरे को पहला मालूम था, पहला क्यों बंद नहीं किया? पहला आपको मालूम था बंद किया, डायरेक्ट बोलता है। तुमने बंद नहीं ना, तुमने लगाया नहीं, पहला बंद क्यों नहीं किया तुमने? सर मैं यहाँ पे था ही नहीं उस टाइम पर। तू था, मैंने तेरे को बोला, उसको बोला। वो सांगता की रे ना बंद करना म्हणजे त्याची दादागिरी पळय केल्ली ती। डायरेक्ट हांवें फोन मारलो साहेबाक आनी सरपंचाक फोन मारलो, एमएलए फोन मारलो, मायकल लोबो फोन मारलो। हो येता सर्व येता मायकल लोबो येता। आम्ही सगळे इंडियन, जावं तो मुस्लिम आसूं हिंदू आसूं ख्रिश्चन आसूं, पयलीं आमी लक्षात घेवंक जाय की बाबा आमी इंडियन म्हणून। आतां हे इंडियन आसून हे पाकिस्तान जिंदाबाद घालता म्हणजे हेंचेर एक्शन अशें जावपाचें, हांकां भितर उडोवपाचें डायरेक्ट। हे कोणूच भायर सरोंक फावना। तेंच्या सपोर्टान वयता पळय तांकां पयलें धरपाचें। म्हाका दिसता एक प्लॅन कशें, कित्याक त्याच टायमार दोनूय व्हिडिओ सर्क्युलेट जाले। त्याच टायमार दोनूय हेजेर एलईडी बोर्डाचेर सेम फॉन्टान पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून एक ती मॅसेज सर्क्युलेट जाली। ते खंय तरी एक एंटी नॅशनल आनी म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा। PIन ऑलरेडी एफआयआर रजिस्टर केल्ली आसा आनी जे कोण कल्प्रीट इन द सेन्स फर्स्ट जे कोण दिसले शॉप चलयता पळय तांकां हाडून बसयल्ले आसा। इट इज अप टू देम टू प्रूव देमसेल्फ दे आर नॉट गिल्टी म्हणून। आयची जी घटना जी घडलेली आसा जी कलंगुटान आनी हडफड्यान आमी पळयल्ली आसा, म्हाका अशें दिसता प्रमोद सावंत सराक विचारपाची गरज आसा। कारण येदो व्हडलो हो बारीक विशय नासा। भारत माता की जय आमी जेन्ना मोठ्या गर्वान आमी जेन्ना म्हणटा आनी एक असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून, तेन्ना बाया पोंची जमीन सारकी ते तगले बसून न्हू सणसणटा सारकी अहें दिसता तेजो प्राण घेवंक तो पळोवपाचो न्हू तो मनीस कोण पळय तो असले आंगान शिरशिरी येता।
कारण एक पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटाय हे कितपत आमी सोसून घेवपाची हें आसा आमकां खंय तरी मात आमकां देशाचो आमकां अभिमान ना काय आमी ह्या गोंयचो आमकां अभिमान ना काय आयज खरें जबाबदारी आसली ह्या पुलिसांची जेन्ना कोणी तरी कशे पद्दतीन जावं जे असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा कोणी एक सामान्य मनीस आसा ते पुलिसाचे नजरेक हाडून दिता पुलिसेचो खरो कायदो आसलो पयलीं तांकां जोडपाक जाय आसलें हांव रावल्लो चाव पिवपाक वयर बोर्डार बरयल्लें पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून हांव डायरेक्ट विचारूंक गेलो ताका तो म्हाका म्हणूंक लागलो मेनय बंद करताय म्हणूंक लागलो 2 जाण आसले एक खाडयो आनी एक तांबडे घालून ओके आनी ताका डायरेक्ट म्हणलें कित्याक बंद करना ते म्हणून नाही बंद करता नाही म्हणून लागले आनी ताका लागून हांवें सरपंचाक फोन मारलो पुलिसेक फोन मारलो आनी मायकल लोक फोन मारलो सरा आमच्या सरूय येतालो वाटेर आहलो हें सगळं खंय आरपोरा एक्झॅक्ट आरपोरा टिट्यार कितल्यांक जालें 9:30 9:30 कितें शॉप ते वायन स्टोर ते वायन स्टोर आनी तेजे वयर कितें येतालें नांव पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून व्हडले येता बोर्डाचेर हे आसले वयर येतालें आनी एलईडीन बरयल्ले आसले ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बांबोळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी जाल्ले भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जागेरूच मरण आयले. योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बलियान अशी मरण आयिल्ल्यांची नांवां आसात. योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो जाल्यार अंकित कुमार बलियान हो वरिश्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. बांबोळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले. योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याचें नांवां जावन आसा. योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपॅक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिश्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. सोमारा उसरा रातीं हो अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्पिडीन येवपी टँकरीन चुकीच्या दिकेन वचून कारीक नेटाचो धक्को दिलो. टँकर कारीवेल्यान गेल्ल्यान कारीचो चुरो जाला. पोन्ने गोंय पुलिशेन सध्या टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. सध्या आमी आसात बांबोळे हांगासर आनी काल राती बॅक टू 2 वरां भितर हाचे मदीं एक भयंकर असो एक्सिडंट जालो आनी लोकांच्या म्हायती प्रमाणे जर आमकां कळटा ती म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार एक जी आसा म्हणजे रेंट कार जी आसा ती पणजेसून मडगांव वयताली आनी एक म्हणजे टँकर जो आसा तो मडगांवसून पणजे येतालो जाल्यार जो टँकर जो आसा ताची म्हणजे स्पीड फास्ट आशिल्ली आनी तेजो कंट्रोल लूज जाल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट रॉंग वेन येयलो आनी जी पणजेसून मडगांवची रेंट कार वयताली ती चिट्टून तो डायरेक्ट म्हणजे खळगेन जशें आमी की तुमकां विजुअल्स दाखयले खळगेन पडलेलो आसा. काल रेड बॉलांचो जो एक्सिडंट जालो तातूंत 2 जाणांक दुर्दैवी अशें आत्तां मरण आयले आनी ही जी कार आसा ती म्हणजे GA8 पासींग आसा आनी इग्नीस ही कार जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. गाडयेचो म्हणजे चूर जालेली आसा ती गाडी फूल गाडी जी आसा ती कांयच उरलेली ना आनी ह्या 2 जाणांक जे आसा ते दुर्दैवी अशें मरण आयलें जाल्यार ह्या स्पॉटाचेर ट्रॅफीक पुलीस किंवा पुलीस सगळे जाण हांगासर आसात. म्हणजे टँकर जो आसा तो म्हणजे खळगेन पडला तो काडून व्हरतली अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. आनी त्याच प्रमाणे हो जो टँकर चलोवपी आसा तो खंय तरी पळलो पूण ताका धरून आतां GMCन म्हणजे धाडला अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा. हांगासर जो डिवायडर जो आसा तो डिवायडर म्हणजे सारको ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगासर जायते अपघात परत जायत आसता आनी लोकांनी अशी म्हायती दिल्या की हो जो डिवायडर आसा तो खंय तरी म्हणजे हो हायवे आशिल्ल्या कारणान तो खंय तरी व्हडलो करपाक जाय. हो डिवायडर जर व्हडलो आशिल्लो जाल्यार ते 2 जाणांचो जो दुर्दैवी अशें मरण जालां तें खंय तरी जावचें नाशिल्लें
तेची आतां म्हणजे ह्यान फुडें खंय तरी म्हणजे सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय मंतकटिवी खातीर हांव वर्षा आश्वी. रस्त्याच्या आराखड्यात बदल जाल्ल्यान बांबोळ्या अपघात जाला अशें एल्वीस कुंभ सांगता. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दिल्लो मूळ आराखडो योग्य प्रक्रिया पाळिनासतना बेकायदेशीररित्या बदलला. फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयला अशें एल्वीस कुंभसाचें म्हणणें. मुखेल डिझायनरान कंत्राटदार तशेंच हेरांची खर चवकशी जावप गरजेची आसा. हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार ह्या मार्गाचेर आनीकय अपघात जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें एल्वीसाचें म्हणणें. The very ghastly accident that has taken place today on this National Highway 66 stretch, which is the location is 521 plus 400 kilometers up to 520 to 150 kilometers. This is the technical term which indicates the location. This ghastly accident has happened not because of anything. It is completely the change in design. The original design done by the principal designer of the MoRTH, Ministry of Road Transport and Highways, has been surreptitiously changed without any authority of law, without following due process, and we have been fighting over this for the last 2 years. So the responsibility lies at the feet of the Ministry of Road Transport and Highways, headed by Mr. Nitin Gadkari, the Goa State PWD headed by Mr. Digambar Kamath, the principal designer who allowed this change without authority of law under the MoRTH, and lastly the EPC contractor who has undertaken this work. If a thorough investigation is done, it will be revealed what I am saying is correct. The 2 lives that have been lost is not the end. The possibility is more lives would be lost, more people will get injured, there will be more damages if investigation doesn't take place and this is rectified. पिरणा खून प्रकरणातले दुबावित रवीश्वर नायक आणि विठ्ठल तुयेकार हे दोगूय मंगळारा कोलवाळे पोलिसांकडेन शरण आयले. उपरांत पोलिसांनी तांकां रितसर अटक केली. 30 तारखेक गुरुदत्त आनी ताच्या इश्टांनी कपिलाचो खून केल्लो. हे खून प्रकरणात गुरुदत्ताक पयलीं अटक केल्लो, उपरांत पोलीस ताच्या इश्टाच्या मागार आशिल्ले. दिवचल मावळिंगे वाठारात 15 दीस फाटीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो. ह्या घडणुके संदर्भात पोलिसांनी आवयक आनी तिच्या लवराक अटक केल्ले. ते उपरांत ह्या खून प्रकरणात 3रो मास्टरमाइंड दुबाविताक दिवचल पुलिशेन बंगळुरू शारांत अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. खुनाचो हो प्रकार सुमार 15 दिसां पयलीं मावळिंगे वाठारांत घडिल्लो. बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2 वर्साच्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडल्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात वाचा फुटिल्ली. ह्या प्रकरणात खुनाच्या दुसऱ्याच दिसा भुरग्याची आवय नागम्मा आनी तिचो मोगी नितीन कुमार पुजारी हाका पुलिशेन अटक केल्ले. त्या उपरांत पुलिसांनी 3रो मास्टरमाइंड दुबाविताक बंगळुरू शारांत अटक केल्या. वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतात. 15 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या मावळिंगे वाठारांत एके 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून जाल्लो. ह्या खून प्रकरणात आतां वेगळेच मोडन आयिल्ले आसा. ह्या खून प्रकरणात जे चलयेची हत्या जाल्या ते चलयेची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय पुलिशेन खून जाल्लो ताचे दुसरेच दिसा अटक केल्ली आसा. आतां 15 दिसां उपरांत ह्या खून प्रकरणात एक मास्टर माइंड आशिल्ल्याच्या दुबावान एका तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिशेचे टिमीन बंगळूर हांगासर कारवाय करून दुबावीत मास्टर माइंड तरणाट्याक धरून मंगळारा सकाळी दिवचल पुलिशेन हाडून ताका अटक केल्ली आसा. सध्या हो दुबावीत आरोपी दिवचल पुलिशेच्या बंद खणीत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 15 दिसां पयलीं मावळिंगे वाठारांत 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेची निर्घुणपणान हत्या करपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दिवचल पुलिशेन बेगोबेग तपासाक दिका दितना ह्या प्रकरणात त्या भुरग्याची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय अटक केल्ली. आतां ह्या प्रकरणात 3ऱ्या आरोपीक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां एक नवें मोडन मेळिल्लें आसा आनी हो खून नेमको कित्याक लागून जालो ताचें कारण आतां स्पश्ट जावपाची शक्यताय आसा.
दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस, भाजपा, मोगोपा आणि गोवा फरोडे राजकीय पक्षांनी घाट्यांक तकलेर बसयल्यात. आमकां हें मान्य ना, पोगो ना जाल्यार युती ना म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपली भुमिका स्पश्ट केली. कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेतीन केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आरजीपीचो मुखेली मनोज परब उलयलो. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजीपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें. आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें. आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयांत गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें. आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. खुबश्या जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय, बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुरान भुला म्हणून. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हेंका जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली. आनी अशें धरून नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून अलायन्स जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट जे इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तुम्ही आमचे भाव जाल्यार जागे, धंदे आणि आमच्यो नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रश्न विचारीत आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीकूच रावन काडलो. तशेंच घाटी म्हळ्यार राग येता जाल्यार तुमच्या गांवांत वचात अशें मनोजाचें म्हणणें. आमी तुमचेच भाव, आमकां घाटी म्हणू नाकात अशें सिद्धण्णा मेटीन म्हणिल्लें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयलो. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार तुम्ही आमचे जागे, धंदे, नोकऱ्यो कित्याक सोडल्यो. इतलेंच जर तुमकां गोंयचे पडून गेल्ले आसा जाल्यार तुम्ही म्हादयचेर जाप कित्याक काडिनात. कर्नाटक गोंया परस 52 पटीन व्हड आसा. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार गोंयांत जितल्या जाग्यांचेर तुम्ही कब्जो केला ताचे 52 पटीन जागो तुम्ही आमकां कर्नाटकात दिवंक शकतात काय कितें अशें विचारीत आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जाप दिली. सोमारा सांकवाळे जाल्ल्या कन्नड राज्योत्सव कार्यावळी उपरांत कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हाणें आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव अशें आरजीपीक आवाहन केलें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयतालो. सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका. तुमी आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कॉन्कर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा. तुमी जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळें चोरले सगळे. आनी घाटी म्हणटा तुका राग येता तुजेर, तुमी आतां म्हाजे केस घालपाचे, केस घालपाचे घाटी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय पावली तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. ह्या मायग्रंटांची इलिगल वोटींग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक,
हे मायग्रंट जे इलिगल ऍक्टिव्हिटीज करतात, क्रायम करतात, त्यांना साठली पोटली घेऊन त्यांना घरात हाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टिव्ह आहा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचे जे नांव आसा गोंयचे तांकां परत हाडपाक जाय. आनी ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारले ते कोणाक मारले. कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर, 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर. आसा मेदी कडेन हिम्मत, भाव म्हणटा मरे तूं, आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तूं आनी तुजे इलिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा बीजेपीक नाल्या आनी कोणाक, आर्जीक नाका. घाटावेल्यान येतात तांकां घाटी म्हणटाले. तेन्ना घाटी म्हणपा फाटल्यान वायट हेतू नाशिल्लो. मात आतां गोंयांत ज्यो चोरयो आनी गुन्यांवकारी घडणुको जातात तातूंत गोंया भायल्या लोकांचो चड आस्पाव आसता. ताका लागून ह्या लोकांक घाटी म्हणपाची पाळी आयिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मनोजान दिलें. बोळ मारी जाताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते पोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचा वयले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणटे जाल्यार वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली, जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले. मजगतीं सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारानूय सिद्धण्णा मेटी हाचेर टिका केल्या. सांकवाळे जाल्लो राज्योत्सव हो वेंचणूक उत्सव अशें बोरकाराचें म्हणणें. कर्नाटका समाजाक काल जो मेळावो जालो तेंचो राज्योत्सव केलो सांकवाळ्यान, तो पळयत जाल्यार तो राज्योत्सव नासून एक इलेक्शनोत्सव. इलेक्शन आतां लागीं पावत येता तशें तशें गरम जायत रावतले. मेटी हो म्हागे बरो फ्रेंड, पूण हांव ताका इतलें सांगो करता की इलेक्शनाक जर रावतलो, गेले ते फावटी तूं रावलो, तुगे स्ट्रेंथ लोकांक खबर आसा कितलें वोटींग पडलें तें. आनी आयज तूं जी तिकेट सांगता आमकां तिकेट दिवची, खंयची तिकेट जायी, बीजेपी जायी, काँग्रेस जायी, आरजी जायी, जावं आनी दुसरी पार्टी आमगेले विजय सरदेसाय पार्टी आहा ती जाय, खंयची तिकेट जाय ती ताणें डिक्लेअर करूं ना थंय. कित्याक हेजे पयलीं तो रावलाय इलेक्शनाक. सो आयज म्हाका हें सांगून दिसता तूं सगळे इश्यू घेता बरें आहा, पूण गोंयचें जें उदक, म्हादई नदीचें जें उदक गोंयां येतालें तें आयज कर्नाटका सरकारान आडयलां आनी तें उदक आयज डायवर्ट केलां. हेजें कित्याक उलयलें ना तुमी? इलेक्शनाक खंय कोणाचेंच रावूं जाता. हे बोलो आमगे कॉन्स्टिट्यूशन अशें आहा की इलेक्शनाक खंय राव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कितलींशींच वर्सां जालीं सांखळे चिकलकालो मनयतात. ह्या वेळार वेगवेगळे पारंपारीक खेळांचें सादरीकरण लेगीत जाता. मंगळारा सांखळेच्या विठ्ठल रखुमाईच्या देवळांत भक्तांची व्हड संख्येन गर्दी जाल्ली. कितलेशेच वर्सां आदले दायज सांखळेकारांनी अजून मेरेन सांबाळून दवरला. पळयात सांखळेचो चिकलकालो. हरी रे माझ्या पांडुरंगा असो जयघोष करून आनी एकामेकांचेर चिखल उडोवन वाळवंटी न्हंय कुशीक पारंपारीक चाली रितीक पाळो दिवन विठ्ठलापूर हांगचो चिखलकालो मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या चिखलकाल्याक जाणटे तशेंच नेणट्यांनी लेगीत व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार विंगड विंगड पारंपारीक खेळांचे सादरीकरण लेगीत जाले. ह्या सगळ्या कार्यावळींनी विठ्ठल भक्तांचो उमेदीन वांटो दिसून येयलो. चंद्रभागे
एकादशी घडल्यान 3 दिसांनी गोपाळ घालूया तेन्ना सगळे भुरगे आमी पालखी पयलीं सकाळी येता सकाळी पयलीं पांडुरंगाची आरती जाता सकाळी मागीर 8 सुमार सगळे येता ते हांगा मागीर सगळे हेज्या कडेन कृपा कडेन बसका येता तेज्या उपरांत 12 सुमार गोपाळ घालून स्टार्ट जाता तेन्ना बाकीचे भुरगे आमच्या वाड्या वयले तशेंच बाजारगार ते सगळे येवन आमी व्हडा उमेदीन गोपाळ घालूंक देवाचो पाळणा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांची मोठ्या संख्येन गर्दी पळोवपाक मेळटा. दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पुलिसांनी आनी आयआरबीच्या कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांक त्रास दिवपी लोकांआड खर कारवाय करची तशेंच लोकांनी पुलीस हेल्पलायन कडेन कागाळ करची अशें आवाहन आमदार मायकल लोबोन केलां. तशेंच हे विशीं आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करतलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां. पळय That is wrong. That tourism police which are on the beach should take strict action on that. Tourists cannot be harassed. Tourists cannot be touched. Especially domestic tourist, a lady tourist, a woman who is on the beach, who are with their friends, should not be touched by any male tourist. So they should be action should be taken on them. Where there is Goa police on the beach, IRB are also on the beach. They should take strict action on any such incident which happens. Warning signs should be there as you are entering the beach belt, what you can do and what you cannot do. And all these things have to fall in place if we want to project Goa as one of the best tourist destinations. See, we had a meeting yesterday only with the police inspector of Anjana police station. Delilah Lobo had a meeting. I was also present, and he's being told to call all the club owners, all the restaurant owners, all the guest house owners of Anjuna, Vagator, Shapora, and in his jurisdiction, whatever owners are there, and to instruct them to tell all the staff, no matter how drunk the tourist is, do not touch them. No matter what is the situation, you can't touch them, you can't hit them. You can't hit the tourist. So just dial the police helpline number 112 or the respected PSI or whatever numbers the police are giving. They have to give them the staff and let the police come on site and diffuse the situation. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9323-286877. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो